स्पिकरान 24 वरां 24 वरांची थोडी वरां उरल्या दिल्ले तितले तरी दिया म्हणून तुम्ही म्हाका स्पिकरा परस कमी टायम दिता स्पिकरान 24 दिले जाल्यार स्पिकराचो मान दवरून 24 वरांनी पयलीं उलोवया म्हणून सो तुम्ही अपोलॉजी मागतले तुम्ही कितें करता तें मातशें राव म्हणटा ताणें म्हाका 24 वरां दिला तूं म्हाका ताजे परस कमी दिता हें कितें आमकांच टार्गेट करप मरे अशें तुमी बी आम्ही आम्ही विचारता आम्ही फक्त करता प्रश्न कितें विचारता. करता तें करता तुमकां मागीर सांगता ज्या हावजान उलोवपाचें आहा तें भायर पयलीं उलोवप हें चूक दॅट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ कंटेम्प्ट ऑफ द पूण हावज जे नॉट करेक्ट ते जाले ते सगळेच आमदार निषेध करतात ताचो की अशें केन्ना जालेत ना म्हणटा की अशे तरेचो प्रोटेस्ट येवन वयर जावप तांय सगळे आन्सर दिता तें सोडून आनी कितें उलयता फाटले असो जो एक इन्सिडंट जाला लास्ट बी तेन्ना जे कोण अशें फलक कोण दाखयला त्यांनी सर स्वता माफी मागून मागीर ते प्रकरण मिटयलें तो इशू हांव आतां उलोवपाचो आहा ताजे इशूचेर हांव भायर पयलीं उलोवप सारकें न्हय तें उलयतकच तुमचे कडेन हांव सारको बसून उलयता हांवूय म्हजी कितें स्टडी करून जाय करून आयिल्लो Vijay, how do you see the Divya Rani statement that 61% is forest cover? Do you believe in that? 61%. I will, at forest demands, I will give you the exact position of what is on paper and what actually exists. So before that, I will not say it, but I will. I also feel that this is a point worthy of being reacted upon, especially because it comes from the chairperson of the Forest Corporation. I will speak on this during forest demands. असं टॅक्सी इश्यूचे टॅक्सी इश्यूचेर काल सांगला की एअर हॉस्टेसान आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सांगलें की आज फुडें येना कित्याक टॅक्सी हांगा एप ओ डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर वचना म्हाका प्रश्न पडलो की ह्या एअर हॉस्टेसीन ताका अशें कित्याक विचारलें ना की 4 वर्सां जालीं तुमी एक टॅक्सी पॉलिसी अजून करपाक कित्याक पावले ना हो प्रश्न हे फक्त एसेंब्लीच्या वेळार मातशें उलयतात मातशें कितें करतात आनी मागीर निरूंक वता गोवा मायल्स आसतना गोवा टॅक्सी कित्याक सुरू गोवा टॅक्सी म्हणटा ती पेपर जर पळयले आनी रिटर्न्स तांणी फायल केले ते पळयले जाल्यार GST फारीक केले जाल्यार इट इज गोईंग इन लॉस सो कित्याक तुमी कित्याक केली दुसरे सायडीन इंडियेची टॅक्सी केल्ली आहा आनी होम मिनिस्टरान ती इनॉग्रेट केली ताजें ऑलरेडी काम सुरवात जाल्लें आहा म्हळ्यार गोवा टू बेळगांव वतलो जाल्यार ती टॅक्सी घेवची पडटा आनी ताणें ऑलरेडी काम स्टार्ट केलां सो कोण करता सो तेन्ना तांकां कांय खबरूच ना कितें चल्लां तें हांगा सो सरकाराच्या दारा भितर सरकार ना सरकार कोणाच्या दारी भोंवता अशें जालें सरकार पयलें जाग्यार ना ते गल्फाक जो वॉर चालू आहा तेका लागून गोंयकार सुद्दां थंयसर तुमचे कडेन बीन कोणें उलोवप केल्लें खूब उलयलां न्ही हांव काल सांगलां बरें तांकां केरला आनी गोंयचे भितर डिफरन्स कितें तें आनी गोंयचे गोंयकार हांचे डायस्पोरा असोसिएशना बरोबर सरकारान तांकां आनी एम्बसी आनी एक हेल्पलायन बेगिनतल्या बेगीन करपाक जाय कांयच करना सरकार आमचे NRI कमिशन नाच ओगी नांवाक आसा दीस इज व्हेरी क्लियर आनी तेंच न्ही हांवें पयर तुका गॅसाचें सांगिल्लें हे रेस्टॉरंटां बंद पडटलीं आतां गोंयांत रेस्टॉरंटां बंद पडटा पळय आयचो एक दीस वतकच पळय तूं म्हाका कितें परिस्थिती जाता 20% रेस्टॉरंटां मुंबय बंद पडलीं आयचो इंडिया टुडेची फिगर जायिल्ली आहा गोंयची परिस्थिती बिकट आहा CMन काल एश्युरन्स दिलें ना सगळें सारकें जाता 1 महिन्याचो स्टॉक खंय 1 म्हयन्याचो स्टॉक आहा चॅक करून पळया तुमी आज मडगांवां फातोर्डा मतदारसंघात रेस्टॉरंटवाल्यांक सांगल्यार की तुमी डॉमेस्टीक वापरा डॉमेस्टिकाचेर ब्लॅक आहा ब्लॅकान चलता डोमेस्टीक वापरूंक मेळना म्हणून आनी कशें वापरूं येता इलिगल ते वापरूंक तयार ना सो दॅट मिन्स सरकारच तांकां फोर्स करता इलिगॅलिटी करपाक ही परिस्थिती आहा विजय बाब तुम्ही म्हणले सरकार तुमच्या दारी म्हणले काल दाजी सालकर म्हणपाक लागलो कामां करपाक जाय जावपाक जाय जाल्यार आमदाराक सरकाराच्या दारी वयचें पडटा म्हणून काल सांगला आमदारान सदांच लोकांच्या दारी आसपाक जाय पूण सरकार तुमच्या दारी म्हणून फक्त इलेक्शनाचे पयलींच पयशे कित्याक मोडटा तें कळना म्हाका सदांच दारांनी दाराचे भितर वचात काळजान वचात पावा सरकार लोकांच्या काळजान ना सरकार लोकांक बोटां दाखयता कितें कितें म्हणटा आनी मागीर जेन्ना एडिट येता तेन्ना डायवर्ट करपा खातीर दुसऱ्यांक टार्गेट करता तें सरकाराची परिस्थिती जाल्ली आहा सरकार मोरली
उबोच रावंक शकना मोरली कॉलॅप्स जाल्लो आनी दुसऱ्यांक बोट दाखयता आपूण साल्वार जावपाक विजय आत्ता एक सीएमान भितर स्कीम लॉन्च केला ग्राहक आधाराचेर आनी सीएमान इन्शुरन्स केला की 10 तारखेर तेंच्या बायलांच्या अकाउंटाचेर पयशे येतले म्हणून सो कितें दिसता तुमकां 10 तारीख जातली न्ही 10 तारीख जातली स्कीम कितें काय लोकांक कितले मेरेन येवपाची हें सगळें पळोवया खबर नासतना उलोवप न्ही आमचे थोडी म्हायती काडून उलोवया फंड बीन काय ना सगळो फंड सीएमा 100 कोटी काल म्हाका लागला आमी की MLAचो फंड तूं फक्त एग्रीकल्चराक मोडपाक दिया नो अदर पर्पज फक्त एग्रीकल्चर ते कम्युनिटी फार्मींग आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जे म्हणटा कम्युनिटी फार्मींग करपाकूच आमकां दिया सरकारान अयशें म्हणिल्लें आहा आतां पळोवया कितलें जातलें इजी ना तें. 100